हेल्प करतले थंयसर वचून तयार रावचें आनी काणिकेचें गीत सुरवात करतनाच तुमी पुरशांव आराम करचो म्हणलें गमनांत दवरा. आनी सगळ्या मिसा वेळार दया करून मोबायलां स्विच ऑफ करा नातल्यार सायलेंट मोडार दवरला थोड्यांक उडासना जावं पुरो मिसा वेळार मोबायलां सायलेंट मोड नातल्यार स्विच ऑफ मोडार दवरा तें तुमच्या गमनाक. आनी अधिकृत फोटोग्राफर्स हांगासर आसात देखून उरिल्ल्यांनी मोबायलान फोटो काडचें आडवरलां मिसा वेळार आनी संभ्रमा वेळार हेरांनी फोटो काडूंक तें आडवरलां. उपरांत तुमी काडयेत मीस जाल्या उपरांत तुमी फोटो काडयेत. हॉल हॉल एकवीसून काडिल्लो याजक ताच्या संस्करणे वरवीं पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या मिसावान लागशिल्ल्यान भागीदार जाता. अशें लोकां मदें लोकां खातीर तांच्या तर्फेन देवाचें उतर परगटूंक संस्कार संभ्रमूंक आनी पवित्र सभेचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक जबाबदारी घेता. आज जेजू बऱ्या गवळ्याचें मिसांव आमच्या ह्या मंगळूर दियेसीजीन फुडें व्हरूंक मेल्विन डिसोजा नीटपळ्ळी फिर्गस, दियकोन जीवन शैलेश लोबो बेळवाय फिर्गस, अवित पायस मारिल फिर्गस, दियकोन विकास पिरेरा हॉस्पेट फिर्गस, दियकोन मरविन प्रवीण लोबो आलंगार फिर्गस हे विंचलेले उमेदवार देवाचे सेवक आमच्या समोर आसात. आमी सक्कडी तांचे पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत कुटुंबाच्या सांद्या पासत आनी तांकां येदोळ पर्यंत तरबेती दिल्ल्या सोमेस्त भाव भयणी पासत आमची मागणी देवा बापाक आज भेटोवया. ह्या वर्त्या दिसा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. हे आमचे सेवक क्रिस्ता सारके बरे गवळी जावं म्हूण मागया. जुबलेवाच्या वर्सांत आमी आसाव देखून आयचो विशय जावन आसा याजक पवित्र आत्म्यान मागलोलो गवळी आनी बरवशाचो दूत. एक याजक पवित्र आत्म्यान मागलोलो गवळी आनी बरवशाचो दूत ह्या विशयाचेर देवाच्या उतराचो नियाळ आमी आज करया. देखून आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर एक घडीभर आमी हांगासर बसले कडेन बसून मौन रावचें. आनी आतां पुरशांव सुरवेर तावन थंय आराम जाला बँडार नादार आनी ह्या मंटपाच्या मुख्य द्वारा म्हणसर तो पुरशांव येता. बँड रावल्या उपरांत प्रवेश गीत आरंभ जाता आनी प्रवेश गीत जाता आसतना आमी उबे रावल्यार पुरो. त्या दळ पर्यंत मौन सांबाळन मागणें करा.
प्रवेश गीत आता आरंभ करचे. दयकन उभी राहूया. प्रवेश गीत आता आरंभ झाले. सांड जाळां तुजी दर्या वेळे सांड तुजे घरदार ये मोजो पाट लावकर. तुझ्या नव्या याजका संगी नी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या. तुझ्या देण्या खातीर काळजांत नरकां भेटोवच्या. तुझ्या नव्या याजका संगी नी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या. तुझ्या देण्या खातीर काळजांत नरकां भेटोवच्या. आज आयल्या बापा तुझो ताळो आयकोंक सर आमी. आज आयल्या आमी तुझ्या नव्या याजका संगी नी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या. तुझ्या देण्या खातीर काळजांत नरकां भेटोवच्या. संसारात धाडटा तुका शुभ वार्ता
तुझो ताळो ऐकून सर आम्ही आज आयल्याव आम्ही तुझ्या नव्या याजका संगी नी संतोष आमकां तुझो राटोवच्या तुझ्या देण्या खातीर काळजांत हांव नरकां भेटोवच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो सगळी मंगळूर दिएसीस आज संतोषान देवाक गितां गाता आणि असो जिनोस आमच्या काळजान कितें बगता तो आमच्या गायनांनी आमी एकामेका मेळटा आसतना व्यक्त करते आसा देवान दिवचें देणें याजकपण ताच्याच आपोवणें आनी आपोवण्या पाळो दिल्ले आमचे 5 जाण तरणाटे तांचे सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिवंकू आमी आसा नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुका आवडीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत पगे वचना संस्कार मगे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
सर्वेस्पर आमच्या देवा तुझ्या परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणी अर्पणाचो तूं उपेग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विसून काडताय त्या तुज्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक तिरासणेन तुजे कुशे कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणी अर्पणांत आनी जिवितांत क्रिस्त थंय तुका महिमा हाडूंक ते पावों. जो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. मिलेता तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक पावलान आपोवंक धाडलें आनी ते आयिल्ल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हणलें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतिल्ली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्ल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतालीं आनी हिंडाक ग्रासितालीं म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उठताले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान ओण ओरचे खातीर तांकां फटकिरो सांगती शिकयताले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्यांक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगलां म्हूण उगडाक दवरा. आनी आतां तुमकां हांव सोमिया आदीन आनी ताच्या कुरपेवांत संदेशा आदीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लागत्या त्या दायजेची वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. इतलें सांगून जाताच पावल्यान ताच्या सगळ्यांक सांगाता दिंपी घाली आनी मागणें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. वर्गा परमाणे सस्नाक्यास तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास मुझ्या सुमिया सर्वेस पोरान सांगले बस्तू मुझ्या उजव्या तुझ्या पायांतळा हांवें घाली तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास तुझी राजवडकीची पदवी सियोनातां सर्वेस पोर तुका दितलो म्हूण तुझ्या दुस्मनावय राजवो वर्गा परमाणे सस्नाक्यास पवित्रार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी परसा संतोषान तुझे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दुवा बरी हांव तुका जम दितलो. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास सर्वेस परान सपू दिला दिल्ले उतर तो बदो सोना. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एक श्रेश्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडतात आनी मनशांचे तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो खनवाळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच हस्तकायेक लागून जशें पोरजेच्या पातका पासून तशें आपल्या पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. हारोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही होडवीक आपुणूच हातीन घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची होडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनात्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुळ्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबरतच ताचें उतर पळतेल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवळे बकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागाट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळण धांवता. सुणे वागाट बकऱ्यांक धरन दुस्पयटायता. कामाक रावलो पळता कित्याक तो सांबाळाचो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळे, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता
तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जिवस दितां. ह्या हिंडांत नतले हेर बकरे म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिचें. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आतां याजकी दिक्षेचो संभ्रम आरंभ जाता. याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियोकोनांक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार फात येवन बिस्प तांकां याजकी वर्गाक विसता. तांची विसवण जाल्या उपरांत आमी संतोशान सोम्याक दिन वसुया म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. तें जाल्लेंच देवाच्या उतराचो नियाळ बिस्पातावन आयकुचो. याजकी संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियोकोन मर्विन प्रवीण लोबो, दियोकोन मेल्विन डिसोजा, दियोकोन जीवन शैलेश लोबो, दियोकोन अवित पायस, दियोकोन विकास पिरेरा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत आसले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत आसले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंसून काडटा. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 5 जण तरणाटे लांब काळाची तरबेती पविस्नानातावन आसपर्यां ती घेतलेली आनी सोम्या जेजूचो भावार्थ आमच्या काळजांत आनी अंतस्करणांत जगोवन दवरलेली आनी ती उमेद येदोळी निवोवंक सोडिनासतना सोम्या जेजूच्या पवित्र सभे खातीर आनी ताचे खातीर त्रिएक देवा खातीर आपलें समर्पण संपूर्ण तरान करूंक आयच्या दिसा हजर आसात. याजाक पवित्रात्म्यान मागलेलो गवळी आनी बोरवोशाचो दूत हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कसले गवळी सोमी आमकां दिवंक आशेता. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलो म्हळें देवान. आनी तसले जेजू क्रिस्ताच्या काळजा सारके सादे बोळे
कालते गवळी आमकां मेळच्या खातीर देवाचें येवजन जारी करूंक ह्या घडये आमी आसा. जेजू आमचे कडेन उलयता हर एकल्या कडेन. कशें उलयता? कार्डिनल न्यूमन हाचे तो कार्डिनल जाता आसतना ताचो संकेत आसा कोट ऑफ आर्म्स. ताच्या मुळांत हे शब्द बरोवन आसात कॉर अद कोर लोकवितोर म्हणून. काळीज काळजा कडेन उलयता. कोर अद कोर लोकवितूर. सोम्याचें काळीज आमच्या काळजा कडेन. प्रत्येक जावन ह्या तरणाट्यांच्या काळजा कडेन उलयता. आनी तो उलयला आपयला म्हणून ताणी दिल्ली साक्स, पवित्र सभेन दिल्ली साक्स जी आतां वाचून सांगली, देवाच्या परजे कडेन विचारल्या उपरांत आनी ताका तरबेती दिल्ल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत आसले म्हणून दिसून आयलां म्हणून. देव केवळ तांचे कडेन मात्र न्ही, सगळ्या पवित्र सभे कडेन, स्थळी पवित्र सभे कडेन आनी तांच्या तरबेतदारां कडेनय उलयला देखून. हें सोम्याच्या काळजांतल्यान आमच्या काळजाक आनी आमच्या काळजांतल्यान सोम्याच्या काळजाक जाल्लें स्पंदन आनी हो एकवट आज आमी जारी करता. कोर अद कोर लोकवितूर. जेजूची उतरां आयच्या वांजेलांतलीं. हांव बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीवच दिता. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणा सोम्यान. पूण सांव पावलो रोमाकारां बरोवन म्हणटा आमी ताचे दुस्मान जावन आसल्या वेळार, आमी ताचे विरोधी जावन आसल्या वेळार क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. इश्टां खातीर मात्र न्ही, दुस्माना खातीरय तो मेलो आनी दुस्मानांक इश्ट जावन बदलूंच्याक. आनी हें सोम्याच्या काळजाचें भितर जावचे ते थळमळे हर एका ह्या जाग जातेल्याक, बिस्प जातेल्याक खंडीत भोगून आसात देखून सोम्याच्या उल्याक ताळो पाळो दितात. देवाचें आपोवणें तें कशें पारखुचें, तें कशें समजून घेवचें. सांव पावलूक दामस्काच्या वाटेर सोमी दिश्टीक पडल्या बरी उजवाडांत हांकां कोणाक दिश्टीक पडोना. म्हज्या कडेन सांगूना, आवय बापाय कडेन सांगूना. पुनर्जिवंत क्रिस्त आपोस्तलांक 40 दीस तवळ दिश्टीक पडलो आनी मिसावन दिलें, तसो सोमी दिश्टीक पडोना त्या रितीन. तर केदळा आनी कशें हें देवाचें आपोवणें ताच्या काळजांतल्यान हाच्या काळजाक लाभलें. आमच्या भितर एकलो मेस्त्री आसा. ह्या मेस्त्रीचें नांव पवित्र आत्मा. हो मेस्त्री सोम्याच्या काळजांतलें आमच्या काळजाक हाडून पावयता आनी आमकां शिकयता सारकी वाट, आमच्या जिविताची विसवण कशी करची, केदळां करची तें आमकां तो समजयता. पयल्या वाचप पळया. मेलेतांत आसतना एफेजांत आसल्या सभेच्या मालगाड्यांक आपोवंक धाडून पावलो म्हणटा 3 वर्सां भर हांवें दुकां गळोवन तुमकां दिंबेर पडोवन सोम्याचो संदेश दिला आनी शेळयांक तुमकां हांवें सांगाता दवरला. पूण सभार येतले हांव गेल्या उपरांत ह्या सभेक दुस्पटावंक आनी फाटें फाटें जातले देखून तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या शेळयांचो तुमी जतनेन तांकां सांगाता दवरन तांचो मोग करी जायी, तांची सेवा करी जायी आनी सोम्या जेजूच्या त्या संदेशाक आनी ताच्या कुरपेवन संदेशाक तुमी साक्ष दी जाय म्हणून मालगाड्यांक सांगलें. जें कितें पावलून दुकां गळोवन दिंबेर पडोवन शिकयलें गी तेंच आमच्या वडिलांनी मागणेकर आमच्या याजकांनी दोतोन शिकयता आसतना, आमच्या धार्मिकांनी, आमच्या लायक भावां भयणींनी पयल्या कुमगाराची
येताच्या पयलें ल्हानतावन बापाची कुर्साची कूर काडूंक शिकयत आसतना बापाच्या नांवी काडूंक शिकयतना तो वळतावन आज पर्यंत देवाची कुशी जाणा जावची कशी म्हणून इल्लें शिकयलां विवर दिवंक मस्तपटी आमकां जायना तरी पूण आमच्या भितर एक व्हडणी देवाचो मोग करी जायी सोम्याची सेवा करी जायी ताच्या लोकां खातीर हांवें कितेंपणी करी जायी म्हणली एक भितरल्यान आसची व्हडणी ह्या आपोवण्याचें एक रूप म्हणयत आनी तें कितून पर्यंत व्हरता गे म्हळ्यार तें आमकां सोम्याच्या परजे पासून जीव दिवंक वा जीव दिवंक अवकाश ना जाल्यार जीव जोरोवंक शेगुणाची जिणी जिवंक देवाच्या लोकांक साहजल्ली देवाक आनी मनशां मानवोंची जिणी जिवंक तो आमकां आपयता आनी हें दिसपडटें आपोवणें सुरू तो व्हड जाल्लें न्ही हर एक दीस सोमी आपयता देखून एक याजाक देवाचो मनीस देवाक ह्या संवसारांत तो आसा आनी देव आमचो मोग करता ताची काकुळट दाखयता म्हणून दाखोवचो मनीस आमचे मदलोच विंचून काडलेलो तो यसकत देखून चुकी करतेल्यांच्यो पातकान पडटेल्यांच्यो अस्कत काय पळोवन तांकां खेडिना सांडिना बदलाक तांकां तांचे थंय दया दाखयता काकुळट दाखयता आनी ताका काकुळट दाखोवंक कळटा आपणे सोंसिल्ल्या कश्टा मारिफात विधेयपण कितें तो शिकलो तशें याजाक आपणे सोंसच्या कश्टा मारिफात टिके मारिफात थोडे फावटी हेरांनी तांकां सांडून गेल्ल्या वेळार ह्या एकांतपणांत एकसूरपणांत ती विधेयपण म्हळ्यार कितें गे म्हणून याजाकान शिकोवंक आसा आनी तो व्हड देवाचो पवित्रत्म तांकां वाट दाखयता पवित्रत्म्यान मागलेलो गवळी तो जाता आज मात्र न्ही आज तेल घेवन ताचे हात आमी मागता माथ्यार हात दोन पवित्रत्म्याचें देणें मागता तरी दिसपडटे पवित्रत्म तांचे भितर रावन तांकां वाट दाखयता देखून मात्र आमी साबांचे गवळी जाता जें कितें पावलून पळयलें मिलेतांत एफेजांत ताच्या लोकांक दुस्पटावचें सोम्याच्या लोकांक दुस्पटावचें तें आजून घडतें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या दियेसींनी ती घडता आसा कोण एकलो येता आनी म्हणटा म्हाका एक विशेश प्रेरण लाभला म्हणून पयिल्लें आक्रमण करता याजाकांक सभेक अस्कत करूंक पयिल्लें आक्रमण करचें याजाकांचेर तो पाद्र्याप सामाना तुमचो विगार तुमचो सहाय्याकाळ तो तसो करता असो करता तुमचो बिस्प सामाना सच ताका तो वडील जावन तूर लागीं पळया पयिल्लें आक्रमण करचें आमच्या वडिलांक वा याजाकांक आत्मीक वडिलांक तो वळ आमचो लोक दंडळटा बावार्थ घट ना जाल्यार सभेक अस्कत करूंक सगळी कातोलीक पवी सभा अशी म्हणून म्हणना आमी हेर संघटना पळयशां जाल्यार जावं आमच्या हेर धर्माचे संघटना आसात देशभर आसात सगळ्यांनी आसात आमी संघटनाचें नांव काडटा त्या संघटनान तशें केलें ताचें ध्येय अशें ताची आयडियोलॉजी अशी ते गुणोवंक पळयतात ते भितरले भितर षडयंत्र करतात त्यो बारीस पितुरी करतात लोक संघटना विशयांत उलयतात पूण पवी सभेक येता आसतना याजाकां विशयांत उलयतात याजाकांची अस्कतकाय सांगता आनी याजाकांची अस्कतकाय काडटना गवळ्यांक हांव लगड काडटलो आनी शेळयो दुस्पडटल्यो म्हणल्यार उतरा प्रमाणे गवळ्यांक अस्कत केलें जाल्यार शेळयो आपापीच दुस्पडटा शेळयांक मागीर तांच्या दुस्पटावची गरज ना कित्याक अशें घडटा पवित्र सभेन सगळ्या कातोलीक पवित्र सभे सांगच्या बदलाक याजाकांक कित्याक आक्रमण कित्याक म्हळ्यार याजाक जावन आसा सोम्याच्या नांवान ताचें व्यक्तित्व नेसून वावुरचो लात्या भाशेंत ही एक्ट्स इन पेर्सोना क्रिस्ती कापितीस पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसल्या क्रिस्ताचें व्यक्तित्व नेसून तो वावुरता देखून क्रिस्ताक मारुल्लो बालो याजाकाक लागता आयच्या दिसा आनी देखून टिका जेजूक निमाण स्वास काडटा पर्यंत लाभल्ली तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देव तुका आनी आमकां बचाव कर आमचें देवळ मोडटा आनी 3 दिसांनी उबारतोय म्हणटालो न्ही आतां सकला देव दाखय
तूं देवाचो पूत म्हणून निमाणी घडी पर्यंत जेजूक टिका आनी बदलाम आरोप लागले. पूण सोमी मात कुर्साच्या खिळ्यांत जावन हात काडिनासतना हुमकळून रावलो. याजकाकी आज ते 3 खिळे मारतात. पयलो किळो विधेयपणाचो, दुसरो किळो निश्कळपणाचो आनी तिसरो किळो दुबळीकायचो. विधेयपण भोव कश्टाचें. बिस्पाची कुशी कित्याक करी जाय? बिस्प कितें देवगी म्हणून भितर तावन आनी एक ताळो आयकत आसतना ना, हांवें पयली दिल्ली बास्ती म्हाका आनी म्हज्या उपरांत येतल्याक तूं विधेय जातलोय वा कलतो जातलोय आनी मान दितलोय म्हण भास दिताय, तें आज पयल्लें विचारचें. कित्याक म्हळ्यार थंय आमची मस्त अस्कतकाय आनी दुसरे खंडीत जावन आमची अस्कतकाय निश्कळपणा विशांतली. आनी ही अस्कतकाय जिणी बोर दोसता आनी ती आनी एक अस्कतकाय देखून आरोप ह्या संगतीक चड लागतात. आनी तिसरी अस्कतकाय पयशांचो अस्तिबदकाचो वहिवाट गवळीक काम आडळत्याचो काम आमच्या हातान दितात देखून आनी एक आमची अस्कतकाय थंयसराचा देखून पवित्र सभेचे दुस्मान याजकांच्या ह्या 3 संगतीचेर खिळे मारतात. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, याजकाचे ही जिणें आपणे सुसुल्ल्या कश्टा मारिफात विधेयपण कितें तो शिकलो म्हणून सोम्या विशांत म्हणलें. ते ह्या 5 जाणांनी शिकच्याक आनी प्रत्येक जावन सेमिनारीन कितें शिकल्लें आसा केवळ ते एक प्रस्तावान मात्र. नीज तरबेती आतां सुरू जाता. आसतावन लोकां मदें आसतना ही तरबेती सुरू जाता म्हणून हर एक दीस आमच्या लोकांक दिवची तरबेती घेवंक देव तांकां सारक्या वाटेन व्हरोन दी म्हणून मागया. प्रत्येक जावन म्हज्या मोगाच्या भावानो, तुमी 5 जाणां आसात. तुमचें नांव कशें उडास दवरचें गे म्हणटना म्हाका एक आयिल्लें सुत्रां AJMMV म्हणून हावीत जीवन, मवीन आनी मेलवीन आनी विकास सुलाबान उडास दवरूंक आनी तुमचें हें जिवनाचें जिवन विकासाचें ह्या हावीत आनी हेर सगळ्यांचें मरविनाचें आनी मेलविनाचें सगळ्यांचें जिवन तुमचें सोम्याच्या ह्या खिळ्यांक चिडकोन रावुल्लें जायचें. की दिस हात काडिनासतना पांय काडिनासतना तें खिळयलेलें जिवन जावन दी. तें निमाणें उतर आज वरती वेळार सांगचें. देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडलीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हातान घेताय ताची देख घे आनी कुर्सायलेल्या क्रिस्ता सारकें तुजें जिवन जावन देखून निमाणें खिळ्यांचेरच तुजें जिवन आसूं दी. तवळ मात्र जिवनपणाचो संतोश आनी शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा हे आनी तुज्या दुनियाच्या संतोशांक भागीदार जा म्हणलें उतर तुका आयको मेळटलें. विश्वासी साकोर जावच्याक धैर्य घेवन आज मुखार सरात. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालां करून तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, ह्या जागपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखारी जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हणून तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत
बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्रत्म्याच्या आदारान याजाकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या मायमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभोवंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणें करची जबाबदारी पाळोवंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोवंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेलो आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येताल्याक विधेयपणाची बासवणी करता. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी खाल जातलोय म्हूण भास दिताय. हांव भास दिता. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्या मान दितलोय आनी खाल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्याक मान दितलोय आनी खाल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्या मान दितलोय आनी खाल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्या मान दितलोय आनी खाल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. सांता भक्ताची मजत आतां आमी गायता. याजाकी मणयारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्ताची मजत गरज आसा. देखून आमी आतां सकडी उबी रावया. सांता भक्ताची लदीन आमी गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन याजाकी वर्गाक विंचलेले हे आमचे भाव वेदी मुखार सरपडतले. ही लदीन गांवक सुरवेर गोवडी बाप उलो दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, याजाकी मणयारपणा विंचलेल्या या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गीची देणी वत म्हणून मागे. पास्कांचो काळ देखून आमी उबेच रावचे. क्रिस्ता काकुळत सोमिया काकुळत भाग्यवंत मोरये देवाचे माये भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो
भाग्यवंत जुझे भाग्यवंत स्नानिक जुआ भाग्यवंत पेत्रो आणि पाऊलो भाग्यवंत जुआ भाग्यवंत मरी मागदलेना भाग्यवंत स्तेफाना भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत पेरपेतुआ आणि फेलिसिता भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगुस्तीनी भाग्यवंत आतानाजा भाग्यवंत बाजीला भाग्यवंत मोडतीना भाग्यवंत बेनेदिक्ता भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत जुआव मरी वियानी भाग्यवंत तेरेसा भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया भाग्यवंत जुआव ब्रिता भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा भाग्यवंत जुआव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत जुसेवास भाग्यवंत कोलकाताच्या तेरेसा भाग्यवंत देवसहाय्यम भाग्यवंत खुर्साचे मोर्ये देवाच्या समेस्त सांता भक्तांनो प्रसन्न जा सर्वाईठांतली
सर्व पातकांतली सासणाच्या मरणांतली तुझ्या मनशावताराच्या गुठावरवी तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पातकी तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ समेस्त वर्गांच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या बेसांत सांभाळ सर्व लोकांक बरवो शांत आणि शांतीन लागी हाड आमकां तुझे सेवेन घट कर आणि सांभाळ ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर जेजू जीव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुज्या मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या गणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. धर्मदूतांनी विंचलेल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागोन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्रत्म्याची मजत मागली. आतां बिस्प विंचलेल्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून सोम्याच्या याजकपणान तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर हजर आसले सकळी याजक तशेंच करतले. याजकांनी विंचलेल्याच्या तकलेर हात दवरतना पवित्रत्म्याचें गीत गावचें.
शांतीची जावं आमकां उरपेटूंक क्रिस्ता साक्षी जावं जियम फावो कर नी नव्यान येतूं संवसार नवो कर शांती प्रितीचो मोगास तो कर तूं शांतीची जावं आमकां उरपेटूंक क्रिस्त
बिस्प ह्या विसलेल्या भावांचेर संस्करणेचें मागणें म्हणटलो. आमी उबे रावन ह्या संस्करणेच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवान तीर आयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा सोलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे मणयारी आनी सांगातपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां मिसले. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र ती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असक्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असक्काय कितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो ओत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों. आनी सर राष्ट्रांत जेजू क्रिस्ता समेत एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दयेकन बसा. याजकी वर्गाक उबारलेल्या या आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी नेसयतात. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो. मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकांचे हात बिस्प पवित्र परमळीत तेलान मागता. समिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवंक तो सुसोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळूं.
सोमियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सोमी तुका सांबाळ. सोमियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सोमी तुका सांबाळ. सोमियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सोमी तुका सांबाळ. एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. देखून आतां बिस्प नव्या याजकांचे हातीं उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी तांचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक आतां उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे.
जेतून संभ्रम तोलय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्त जावन नव्या याजकांक शांती दिता. उपरांत हांगासर वेदी वयर हजर आसले याजक मात्र नव्या याजकाक शांती दितात आनी तांकां समेस्तांच्या नांवान याजकी वर्गाक स्वागत करतात. ह्या वेळार गीत गावया. फुडा हांव तुमकां सेवक म्हूण उलो करचोना. पगार म्हजे इश्ट म्हणटलो म्हजे इश्ट म्हणटलो. घेया तुमचे थंय पवित्र आत्म्याक पाराकलिता. तोच तो जाता बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो. आतां नवे याजक बिस्पा आनी हेर याजकां सवें पयले पावटी मिसाचें बलिदान भेटयतात. हे दिशेन तांच्या मोगाच्या व्यक्तितावन आनी लोकांतावन काणी कोते स्विकार करतात. भेटवणेचें गीत आमी गावचें आनी भेटवणेचो पुरशांव आतां आरंभ जाता.
या रक्ता स्वीकार कर धयेन ए बापा कालांचेर तुझे बेसा दैवी कृपेन तू परमका घे तुझ्या गोपान आमकां स्वीकार कर धयेन ए बापा कालांचेर तुझे बेसा दैवी कृपेन तू वर आमकां घे तुझ्या गोपान आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रसभेच्या आलावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा तुज्या याजक आनी तुज्या वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकाचें मणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासणीक कराराचो परम यजक कसो मागलो. तुजे अपरिमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो न्हयसरायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां वेंचून काडटा आनी अशें तें हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणान भागीदार जावंक पावता. मनशा कुळाचे सोडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नवसारूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यां पास्कांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगान चलोवंक पुत्रान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच त्याच क्रिस्ता सारकें जावन ताणें तुका बावार्थाची आनी मोगाची थांबनासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्यान सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटूया. आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान तें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव ओंकार मरयेच्या भगेवंत ओंकार मरयेच्या तिचो पती भगेवंत सुजे आनी भगेवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त मनशां भक्तां सांगाता तुवें विन्सन काड्डेल्यांच्या तैसांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदानाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सडवणू संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक पेटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्यां आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कुणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगत्यांत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून
सासणाक दोशी जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तूतून संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. भावना आनी भयणींनो, पवित्र कुमगार स्वीकार करचो आतां वेळ. 18 जण याजक 18 जाग्यांनी पवित्र कुमगार वांटतात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर येवन भक्तीपणान कुमगार स्वीकार करचो. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. My dear brothers and sisters, this is the time to receive Holy Communion. The Holy Communion is reserved only for Catholic faithful only. So others are requested not to come forward to receive this Holy Communion. कुमगाराचे गीत आमी गावया. जेजू मोगा
उमाळची ती बगुणा गुंतू बोगणाक लगती उतरां विसून नाद ताळाचे झळवणे हे गीत काळजान आयला वाळून वास्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नांवान म्हाका आपोवन गोपान तुज्या आराम धाडलेल्याक आतेर जावं संवसारान वास्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका ईश्वरा नावान म्हाका आपूण गोपान तुज्या आराम धाडलेल्या खातीर जावं संवसारा के पावचे ना नियाळू तुवें केल्ली सर्वीस नीता जिवी सगळे गायन करून दयाळाय तुजी वर्णिता के पावचे ना नियाळू तुवें केल्ली सर्वीस वास्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नांवान म्हाका आपोवन गोपान तुज्या आराम धाडलेल्याक आतेर जावं संवसारान वास्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका ईश्वरा नावान म्हाका आपूण गोपान तुज्या आराम धाडलेल्या खातीर जावं संवसारा
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी भेटयल्या आनी सेवल्या ती दैवीक बली तुज्या याजकांक आनी तुज्या सगळ्या सेवकांक जिवीत दिव. अशें सासणीक प्रितीमोगान तुका एकवटून तुजे महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां गवडी बाप संभ्रमेक आशिर्वाद दिता. गवडी बापान आशिर्वाद दिल्या उपरांत नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभाक घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारान दैवीक प्रितीमोगाचे सेवाक सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी मणियारी करूं. बावर्त्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार. दया करून सगळी आतां बसात. याजकांनी तुमची मिसाची मुस्तायकी थंयसरच दवरची सकयल बसल्या याजकांनी. आतां मंगळूर DCC तर्फेन आमच्या नवी दिक्षा जोडिल्ल्या नव्या याजकांक सन्मान करचे मोठे कार्य हांगासरत चलता. देखून ह्या कार्यांत तुमी वांटेली जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. मानादीक बाप रॉबिन हें कार्य चलोवन व्हरता. तें जाल्या उपरांत निमाणें गीत. मुखार ह्या संदर्भार हांगासर कॅटरिंगाच्या सरसंद्या लागीं विनंती करता. ह्या संदर्भार तणपी वन आनी केक वांटच्याक हांगासर हें कार्य जाता आसतनाच तणपी वन आनी केक वांटच्याक कॅटरिंगाच्या सरसंद्यांक उलो दिता. तुमी बसले डेस हांगासर बसचे. दीस हो संतोष असो आनी संभ्रम असो. एक मिनिट. निमाणें गीत जाल्या उपरांत केक आनी ज्यूस वांटूंक विनंती. निमाणें गीत जाल्या उपरांत. दीस हो संतोष असो आनी संभ्रम असो. आमच्या 5 दियोकोन भावांक देवान याजक जावन नेमियारला. ह्या संदर्भार उल्हासूच्या कार्याक स्वागत मागोवंक मानादीक बाप मेल्विन नोरोन्ना फिरगस बिगार हांकां हांव विनंती करता. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज पवित्र सभेक तशेंच मंगळूर DCC वर्तो संतोषचो दीस. कित्याक नवे 5 याजक आमकां देवान फावो केल्यात स्वाम्याच्या शेतांत वावरच्याक. ह्या सुसंदर्भार तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागच्याक हांव हांगासर उबो आसां. 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स भरोसाची यात्रिकांक कशें आमी सुमकून आसांव. आनी ह्या सर्व यात्रिकांक भरोसो दिवच्याक याजकांची भोव गरज आसा. आनी नव्यान 5 याजक आमकां देवान फावो जाल्ल्या पासून देवार्गां दिता आसतना ह्या याजकांक दिक्षा दिवंक हांगासर आयिल्ले आसात. आमचे मोगाळ गोळी बाप भोवमनादीक अदीक दोतोर पीटर पॉल सर्डाना हांगासर येवन ह्या याजकांक याजकांक याजकी दिक्षा दिवन आज आमच्या DCCक नव्यान तांकां तांणी मेळयल्यात.
ह्या संदर्भार तुम्हा समेस्तांच्या तर्फेन आमच्या मोगाळगोळी बापांक बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता. तांणी हांगासर येवन ही दिक्षा दिल्या मात्र न्ही आमच्या बसो मागला देखून तांचो उपकार जावन तशेंच स्वागताचो गुर्तू जावन ह्या फिरकेच्या उपाध्यक्षाक विनंती करता एक फुलांचो तुरो दिवन तांकां स्वागत करच्याक. तळयो पेटोवन ह्या संदर्भार आमच्या गोळी बापाक आमी स्वागत करया, दिनवास पाठोवया. तशेंच आमच्या देशाचे तसेच आमच्या देशाचे विकार जनरल आसात भौमानाधिक मॅक्सिम नरोना बाब तांकांय तुमा समेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगांतलो तशेंच दिनवासेचो तशेंच मोगाचो स्वागत मागता. वेदेर जायते याजक आसात तशेंच वेदे बगलेन जायते याजक आसात. सर्व ह्या देवकोनाच्या म्हणजे नव्या याजकांच्या मोगान बरोवन हांगासर ते आयिल्ले आसात. तांचे बसो तांणी मागलेले आसा. सर्व याजकांक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच धर्म भयणी आसात, जायत्यो धर्म भयणी हांगासर आयल्यात. ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटेली सावन आमच्या नव्या याजका बसोत मागला तुमकांय मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच 5 जाणां नव्या याजकांक बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता. याजकाची आवय बापूय आसात, भाव भयणी आसात, कुटुंबदारां आसात, सैरी देरी आसात. पयस पयस तावन तुमी आयल्यात इटपल्ली तशेंच मारेल तशेंच वसपेट तशेंच बेळवाय तशेंच अलंगार तावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आतां केक आनी ऑन्टिनोजो इल्ले वेळ रावा इल्ले वेळ देख केळी केळी ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. तशेंच हांगासर जायतीं भक्तीक आयल्यान बाबार्थी आयल्यान आनी ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹೊಸತ್ತು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. आज आमकां वरतो संतोष या अलंगारच्या फिरगेजेक हांगासर एक याजकी दीक्षा आसून या जुबलेवाच्या वर्सा हो एक संदर्भ आमकां फावो केल्ल्या पासून धन्यदेवाक अर्गां दिता आसतना ह्या सगळ्या मंडळांत भक्तीन तुमी वांटेली सावन हांगासर ह्या कार्यांत आयते जाल्यार तुमकां परत समेस्तांक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. नवे याजक पळोवंक सोबीत आनी उर्बेवंत दिसतात. तांची वळख करून तांकां बरें मागोवंक मुखार येतात. मानादीक बाप नवीन पिंटो. अधिक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाणा आमच्या गवळी बापाच्या मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्ना विकार जनरलाच्या समेस्त याजक धार्मिकां कुटुंबदारां आनी लायक बावडत्यांच्या नांवान ह्या जुबलेवाच्या वर्सा अभिशिक्त जाल्ल्या 5 जाणां नव्या याजकांक उल्हास पाठोवंक संतोष पावता. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. जुवांसो वांजेल 15 अध्याय 16 वळ. सर्वेस्पर देवाच्या आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान विसरून काडून अभिशिक्त जाल्ल्या नव्या याजकांक अभिनंदन, उल्हास, हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स. ह्या 5 जाणां नव्या याजकांची वळख आपले हांव आतां करून दितां. याजकान हांगासर वेदीच्या बगलेक रावचें आनी ताच्या वडिलांनी आवय बापूय तांणी फुडें येवंक हांव उलो दितां. पयलो आसा मानादीक बाप मेल्विन डिसोजा. हो याजक भाग्यवंत रोजार मायक समर्पिल्ल्या निडपल्ली फिरगजेंत वस्ती करनाच्या देवादीन बाल्तजा डिसोजा आनी मानेस्तीन स्टेल्ला डिसोजांच्या त्या 10 जाणां चेरक्या भुरग्यां पैकी मलगडो. शिकपांत हुशार, भोव साद्या स्वभावाचो, मोवाळ काळजाचो बाप मेल्विन फिलिपिकरांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 5 वळ.
तुमचें मोण क्रिस्ता जेजूचें मोण जावं ताका याजकी बेसाक प्रेरण म्हणटा तो. ताणें ताचें तत्वशास्त्र शिकप जिप्प सेमिनारींत, उपरांत रिजन्सी 11वी फिरगजेंत केल्या उपरांत देवशास्त्र शिकप जोडूंक ताका गवळी बापांनी रोमाक धाडलो आनी थंयसर ताणें देवशास्त्र शिकप जोडल्या उपरांत तत्वशास्त्रांत लायसनशीट सनदी जोडल्या आनी उपरांत मोगरनाड फिरगजेंत दियाकोनाची सेवा दिल्या. वाचचें शिकोवचें ताचें तालेंत. बाप मेल्विन, तुमचे पासत देवाक आमी दिन वाचतां. तुका आयच्या दिसा आमचे रास रास उल्हास आनी अभिनंदन आनी तुमच्या फुडल्या मिसावाक बरें मागता. गवळी बापांनी फुलांचो जेलो घालून तांकां अभिनंदन पाठोवचें. दुसरो आसा माणदीक बाप जीवन शैलेश लोबो. वो याजक भाग्यवन मार्टिन ते परेस समर्पिल्ल्या हांगासरस लागशिल्ल्या बेळवाय फिरगजेंत वस्ती करनासच्या मानेस्त जॉन लोबो आनी मानेस्तीन सेलीन लोबो हांच्या त्या गांजाणा भुरग्यां पैकी निमाणो. तो जल्मल्लो आनी वाडुल्लो पाराप्पाडी फिरगजेन. तो डिग्री शिकप जोड नासतना 2016व्या इसवेंत ताचें कुटुंब बेळवाय फिरगजेंत वस्ती करूंक लागलें. शिकपांत भोव हुशार, शांत स्वभाव असो, काळजांत उदार, सेवा करूंक सदांच तयार. संगीताच्या देण्यांनी भरलोलो, वाचचें बरोवचें गावचें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचें ताचें विशेष देणें. बाप जीवनाक फिलिपकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 13वी वळ. म्हाका बोळ दितेल्या सोबें सर्व संगती करूंक हांव सकतां ताच्या याजकी बेसाक प्रेरण म्हणटा तो. ताणें ताचें तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र शिकप जिप्प सेमिनारींत केलें. रिजन्सी किरें फिरगजेन तर आयतराची सेवा निड्डोळी तशें निरकाण फिरगजेन आनी आंजलोर फिरगजेंत दियोकोनाची गवळीक सेवा दिल्या. बाप जीवन, तुमचे पासो देवाक आमी आयच्या दिसा अर्गां दिता. तुका आयच्या दिसा आमचे रास रास उल्हास आनी अभिनंदन आनी तुज्याय फुडल्या मिसावाक आमी सर्व जैत मागता. तिसरो आसा माणदीक बाप मर्विन प्रवीण लोबो. वो याजक भगवंत रोजार मायक समर्पिल्ल्या म्हणजे याच अलंगार फिरगजेंत वस्ती करनासच्या मानेस्त एडविन लोबो आनी मानेस्तीन हेलेन लोबो हांच्या त्या गाजाणा भुरग्यां पैकी मालगडो. सादें ताचें जिवीत, नाजूक ताचें उलोवणें, दिल्लें काम बऱ्या रितीन करची ताची शाती. संगीताच्या देण्यांनी भरलेल्या बाप मर्विनाक जुवांव सोवांजेल 15 अध्याय 16वी वळ. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. ताच्या याजकी बेसाक प्रेरण म्हणटा तो. ताणें ताचें सेमिनारीचें शिकप जिप्प सेमिनारींत जोडलें. रिजन्सी सेवा कुंबळा फिरगजेन, आयतराची सेवा पेरवाय तशें बद्यार फिरगजेंत केली तर आपली दियोकोनाची गवळीक सेवा खोक्काडा फिरगजेंत दिल्या. बाप मर्विन, तुमचे पासो देवाक आमी दिन वाचता. आयच्या दिसा अभिषिक्त जाल्ल्या वक्ता रास रास उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता आनी तुमच्या फुडल्या याजकी बेसांत मिसावांत सर बरें मागता. चवथो आसा माणदीक बाप अवित पायस.
ओ याजक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या मारील फिरगजेच्या मानेस्त अँटनी पायस आणि मानेस्तीन ग्रेसी वेगस हांच्या दोगा जाणां चेरक्या भुरग्यां पैकी मलगडो. शिकपाक भोव हुशार, जिनियेंत चतूर आनी सुडसुडीत, एक बरो खेळगाडी, कार्य वेवस्थीत रितीन मांडून हाडची ताची विशेष शाती, लेखाणां बरोवची ताचें तालेंत. बाप अविताक कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 10वो अध्याय 30 आनी पयली वळ सगळे देवाचे महिमे खातीर ताच्या याजकी बेसाक प्रेरण म्हणटा तो. ताणें ताचे सेमिनरीचे शिकप जेप्प सेमिनरींत जोडलें. रिजन्सी सेवा नारावी फिरगजेन, आयतराची सेवा बिजय तशें हॉस्पेट फिरगजेन केली तर आपली दियोकोणाची गवळीक सेवा राणीफरा फिरगजेन दिल्या. बाप अवीत तुमचे पासत आयच्या दिसा देवाक आमी वाखणटाव, रास रास उल्हास आनी अभिनंदन आनी तुमच्या फुडल्या मिसावाक सर बरें मागतां. पांचवो याजक मानादीक बाप विकास पिरेरा. हो याजक बागेवोन खुर्साक समर्पिल्ल्या हॉस्पेट पिरगजेच्या मानेस विक्टर पिरेरा आनी मानेस्तीन लिना पिरेरा हांच्या त्या जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. गांवच्यांत हुशार, लेखाणां बरोवची, प्रसंग दिवचे, गार्डन सोबोवचें ताची शाती, जिनियेंत चतूर आनी सुटसुडीत, नेस्लांत तितलोच शिस्तेचो. बाप विकास धर्मदोतांची कृत्यां पुस्तक 9वो अध्याय 15वी वळ. म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हत्यार म्हणून हांवें ताका विसरून काडलां. ताच्या याजकी बेसाक प्रेरण म्हणटा तो. ताणें ताचें सेमिनरीचें शिकप जेप्प सेमिनरींत जोडलें. रिजन्सी सेवा गवळीक केंद्र बाजोडीन, आयतराची सेवा देरेबल तशें बेळा फिरगजेन केली तर आपली दियोकोणाची सेवा गुरपूर फिरगजेंत दिल्या. बाप विकास तुमचे पासो देवाक आयच्या दिसा आमी दिनवासतांव. तुका आयच्या दिसा आमचे रास रास उल्हास आनी अभिनंदन पाठयतां आनी तुमच्या फुडल्या याजकी मिसावाक सर्व बरें मागतां. तर मोगाच्यानो आज मंगळूर दियेसेज हे 5 जण उर्बेवंत याजक लाभले खातीर संतोष पावता. मोगाळ नव्या याजक भवानो गणन पुस्तक 18वो अध्याय 7वी वळ म्हणटा, याजकपणू हांव तुमकां एक काणीक कशें दितां. याजकपण निजाकी देवान दिल्लें एक विशेष देणें. क्रिस्ताचे याजक जावचें एक व्हडलें बेसांव आयच्या दिसा तुमकां लाभलां आनी त्याच क्रिस्ताक तुमच्या याजकी मणियारपणान परगड करचें तें मिसांव घेवन सर्वेस्परा उजीर रावचे खातीर, ताची सेवा करचे खातीर आनी ताच्या नांवान बलिदानां भेटोवन, साक्रामेंत भेटोवन आशिर्वाद दिवचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां आयच्या दिसा त्या लायलां आनी क्रिस्ताचे याजक जावन मागलां. तुमकां आपयलोलो तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या याजकी बेसांत शांती, समाधान, बोळ, भलायकी, कुरपे शिवर वतून दी म्हूण गवळी बापाच्या, विगार जराळ बापाच्या आनी जमलेल्या सोमेस्त याजक, धार्मिका आनी लायिका आमी सर मागतां आनी देवा लागीं पोरातून आशेतां. क्रिस्ता सारके क्रिस्ताच्या काळजाक लागशिले मोवाळ काळजाचे गवळी तुमी जायात. देव बरें करूं. उल्हासाची उतरां आनी संतोषाची बोगणां सांगात घालना गायन मुखार सदन करतात फिरगस गायन मंडळीचे संदे.
काळजान मुनान संतोष पुरला दुष्काळीचे वारे वळला मंगळूरची देव प्रसाद उबीन राखून रावल्या उल्हास पाठवून तुमका याजक बापा काळजान मुनान संतोष पुरला दुष्काळीचे वारे वळला मंगळूरची देव प्रसाद उबीन राखून रावल्या उल्हास पाठवून तुमका याजक बापा उल्हास 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 तुमका मोगाळांच्या याजक बापा बुलबुलायकी आनी आशीर्वादा मागतां तुमची सदा वर्त्या मापा उल्हास 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 तुमका मोगाळांच्या याजक बापा बुलबुलायकी आनी आशीर्वादा मागतां तुमचे सदा वर्त्या मापा बीन घालून बेसा तुमका सेवे विंचून काढला दैवीक वावरात तुमच्या कृपा मागून आसा जाऊन दिसू फळ तुमची दैवीक निसा पवित्र बीन घालून बेसा तुमका सेवे विंचून काढला दैवीक वावरात तुमच्या कृपा मागून आसा जाऊन दिसू फळ तुमचे दैवीक निसा उल्हास 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 तुमका मोगाळांच्या याजक बापा बुलबुलायकी आनी आशीर्वादा मागतां तुमची सदा वर्त्या मापा उल्हास 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 तुमका मोगाळांच्या याजक बापा बुलबुलायकी आनी आशीर्वादा मागतां तुमचे सदा वर्त्या मापा मागतां तुमचे सदा वर्त्या मापा मागतां तुमचे सदा वर्त्या मापा नव्या याजकाची बोगणां आनी सिंतेमिंतां भरपूर आसात ती आमच्या मुखार उसारूंक मुखार येतात मनादीक बाप विकास पेरेरा मंगळूरू दिएसजीचे गवळी बाप अधिक मनादिक दोतोर पीटर पौल सल्डाना विगार जराल भोव मनादिक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना मोगाळ याजक भावानो धर्म भयणीनो आमच्या मोगान आज या वर्देच्या सेरेमनींत भाग घेवन आमच्या पासून मागल्ल्या सर्व भावा भयणीनो नव्या याजकाच्या तर्फेन तुमकां मोगाचे प्रणाम आमी पाठयता आमच्या जिवितांत हो एक महत्वाचो दीस सबार वर्सां तावन आशेवन जुक्ती तयाराय करून आज याजक जावचें एक वर्तें भाग आमकां फावो जाला आसता आमचें काळीज संतोसता ह्या संदर्भी आमचे थंय देव आपोवण्याचें बीं ओंपोवन आमकां आज अभिषिक्त करन आपणाचो याजक जावन विंचल्या देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा याजक जावची आशा कळयल्ल्या वेळार आमकां मंगळूर दिएसजीक घेतिल्ले तवळचे गवळी बाप अदक मानादिक दोतोर एलोशियस पाउल डिसोजा हांकां आनी आमच्या दिएसजीचो प्रस्तुत गवळी अधिक मानादिक दोतोर पीटर पौल सल्डानाक आमी रणी आमच्या तरबेतेच्या दिसांनी गरजे प्रमाणे आमकां मेळोवन मार्गदर्शन दिवन हर एका संगतीने आमकां सांबाळिल्ल्या
आनी आयच्या दिसा व्हडदिसो साक्रामेंत आमकां दिल्लेल्या गवळी बापांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. मंगळूर DSCच्या सेमिनारिस्तांक लागशिल्ल्यान सांगातपण बसयल्ले आनी आमच्या सर्व कार्यक्रमांक मांडावळ घालून प्रोत्साह दिल्लेले मॉन्सिंजर भोवमानादीक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना, सेमिनरीचे रेक्टर जावन आदार दिल्लेले सेवा दिल्लेले मानादीक दोतोर जोसेफ मार्टिस आनी आतांचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो, सेमिनरीचे प्राध्यापक मायनर सेमिनरीचे डिरेक्टर मानादीक दोतोर अँटनी प्रकाश मोंतेरो, मानादीक बाप सिल्वेस्टर विन्सेंट लोबो, मानादीक बाप विजय विक्टर लोबो, तुमचो आमी आभार मानता आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या दियोकनाच्या तरबत्या वेळार आमकां शिक्षीत केल्ले पाद्र्याप भोवमानादीक बाप रुडॉल्फ रविडेसा, मानादीक बाप अनिल डिमेल्लो, मानादीक बाप फेड्रिक मोंतेरो, मानादीक बाप जयप्रकाश डिसोजा, मानादीक बाप अनिल प्रकाश डिसिल्वा, तशेंच हर एका म्हयन्यांत आमकां रेकलेक्शनाक आनी वार्षिक रेतीरेक जुक्ती मांडावळ घाल्ले मानादीक बाप संतोष रोड्रिगस, रेतीर दिल्ले याजक मानादीक बाप बनिफस पिंटो आनी आयच्या देवस्तुतेचें कार्य निर्वहण केल्ले मानादीक बाप विजय मचादो. तुमचो हर एकल्यांचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा आमकां 5 जाणां नव्या याजकांची आमची वळख दिवन आमकां बरें मागिल्ल्या आमच्या मोगाळ मानादीक बाप नवीन पिंटो, तुमचोय आमी उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. वोर्द घेवंक मुडबिद्रे वाराड्याचे आमी 3 जण आशिल्ल्यान वाराड्यांत वोर्द करीचे म्हणल्या आशेन गवळी बापा लागीं परवणगी मागून आलंगरांत वोर्द जावच्याक कारण करता जाल्ल्या मुडबिद्रे वाराड्याच्या सर्व याजकांचो प्रत्येक जावन विगारवार भोवमानादीक बाप अनिल डिसोज असो, तशेंच ह्या वड्डीची सगळी जबाबदारी घेतल्या आलंगार फिरगजेचो विगार मानादीक बाप मेल्विन नोरोन्ना आनी सहकार दिल्ल्या आलंगार फिरगज घरांचो आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूंक म्हणटा. आमचेर मोग दवरून आयच्या ह्या वड्डीच्या सेरेमनींत भाग घेतिल्ल्या सर्व आमच्या याजक भावांचो, सैऱ्या दैऱ्यांचो, फिरगज घरांचो, सेमिनारिस्तांचो, धर्मीक भाऊ भयणीचो, तशेंच वड्डीचो संभ्रम ऑनलायनीर पळोवन आमचे पासत मागिल्ल्या आनी थरावळ रितीन सेवा दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटा आनी काळजा गुंडा येतावन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणटा. आतां आमच्या गवळी बापाचो संदेश. हांगासरच्या सर्व याजकांच्या नांवान आनी सगळ्या देवपर्जेच्या नांवान नव्या याजकांक हांव काळजांतान उल्हासिता आनी शबासकी पटयता. डियर फादर्स, हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. हे दळूचो फादर नवीन पिंटोनो आमच्या समेस्तांच्या तर्फे तांची वळख करून उल्हासिला आनी फुलांजल्यांनी तांकां आमी मान केला. तांच्या वडिलां सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या आवय बापायच्या मारिफात आमकां पवित्र सभेक नवे याजक लाभल्यात. तांणी आमकां उखलून दान दिल्ले बरी ह्या 5 जाणांक दिल्यात आसता मंगळूरची पवित्र सभा निजांव तुमकां वडिलांनो ऋणी आसा. तुमच्या सांगाता तुमच्या हेरां भुरग्यांक ह्या भावाक तरबेती करूंक, वाडोवंक, सांगात दिवंक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक केल्ल्या सगळ्या त्यागा खातीर आमी ऋणी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र नांव दिल्लो याजक ह्या हेर कोणी दियाकोन ह्या इतर कोणी आसून ताचे उपरांत जाल्ली सगळी तरबेती पयल्या कुमगाराची, क्रिस्माची, PUC पर्यंत दोतोन आनी पवित्र पुस्तकाचें शिकाप आनी साक्रामेंताची वळख हें सकट दिल्ल्या समेस्त तरबेतदारांक हांव तांचो उडास करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी जर तर देवाच्या मोगाचें आनी क्रिस्ताच्या सेवेचें बीं घालनातलें जाल्यार आज आमकां हे 5 जाण मेळटे ना.
आवय बापाय सांगाता आमची दोतोन शिकोवची टिचरां मास्टर आनी सक्कड ब्रदर कोणें सक्कड सेवा दिल्या धार्मीक भयणी प्रत्येक जावन तांच्या काळजांत तवळ जवळ घालता तुवें पाद्र्याप जायचें तुवें पाद्र्याप जायचें तुवें पाद्र्याप जायचें म्हणून अशें घाल्लें एक एक उतर आमच्या जीएससीक नवे याजाक लाभूंक प्रथम कारण आनी भितर तावन खंडीत जावन जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो आमकां बापाची सेवा करूंक ओडटा देखून तुमचो समेस्तांचो सेमिनरीच्या रेक्टरांचो आनी सक्कड तरबेतदारांचो मायनर सेमिनरी आयताराची सेवा दिवचे जाग्यांनी दिवचे तरबेतदार पाद्र्याप आनी लोक समेस्त हांच्या ह्या तरबेतींत वांटेली तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडटा ह्या जाका आमकां कित्याक जाय आनी ह्या जाकांचो संको परचे पर आयिल्ल्या समिक्षे प्रमाणे देवत्त येते आसा रोमांतावन आयिल्ल्या समिक्षेंत क्रिस्तांवाचो संको कातोलिकांचो चड ते आसा पूण ह्या जाकांचो संको देव ते आसा ह्या जाकांचो संको देंवता म्हळ्यार कितें जाता आमच्या दियेसीचेन जाता कितें ताचेर होंदून हांवें सांगीत खंय एकलो ह्या जाग फिरगजीचो विगार जावन आसतना मरण पावलो फाटल्या थोड्या वर्सांनी जालें अशें लोकांक आमकां याजक ना आमकां विगार ना म्हणून घडी घडे फोनां ह्या इगर्जे कडेन धांवून येवचे उपाध्यक्षान कार्यदर्शिनी सांगाता मेळून गवळीक परिशद सांद्यांनी आमकां पाद्र्याप दिया म्हणून आमकां पाद्र्याप ना हांगा कांय ना कांय कामां जायनात आनी अशें विगार ना तर पाद्र्याप ना जाल्यार इगर्ज बंद पडटा पयसल्या फिरगजीच्याक आण दवरूंक सुलाभ ना तांकां तांची जबाबदारी आसा मोरनां जातात पिडेस्तांक तांची भेट करचे कुमगार वरिजय हप्त्या हप्त्याक ह्या म्हयन्याक ह्या कुटुंबांक आदार दिजय हेर साबार गरजो आसात थोडीं दुर्बळीं कुटुंबां आसात तांकां तांच्या जिवितांत मस्त निराशा आनी बेजाराय आसतना तांकां बरवसो गलीजय दुकांत आसलेल्यांक बुजोवंक बरवसो कणलेल्यांक बरवसो दिवंक हाताक दिवन चलोवंक हाताक धरून चलोवंक भुरग्यांक शिकोवंक तांचे कोशेर्दाची तयारी करूंक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियन्स म्हणटात तरबेत दिवंक कोशेर्द बरें कितें वायट कितें तें समजोवंक आनी तें जिवीत बरें पाळूंक आमकां याजाक जाय मिसाचें बलिदान एक आनी हेर साबाराक प्रत्येक जण मरणाच्या वेळी लग्ना वेळी याजाक ना जाल्यार आमकां कितेंय हातपाय बांदिल्ल्या बरें जातात देखून आमचो लोक आमकां पाद्र्याप दिया आमकां तरणाटे पाद्र्याप दिया आमकां तरणाटे पाद्र्याप दिया अशें म्हणून सांगतात रिटायर्ड जाताल्याक धाडी नाका तरणाटे दिया म्हणून तरणाटे खंय तरणाटचे आनी देखून अशें ह्या आवय बापायनी कशें आपल्या भुरग्यांच्या काळजांत देवापणाचें बीं घाल्लें रुता जालें आनी तांणी ओपसून दिलें तशें आमकां आनिकी नवे तरणाटे मेळ्ळे जाल्यार बरें आनी विश्वासी धैर्यादीक आनी उमेदवंत उर्बेस्त तरणाटे याजाक दिवन आमची दियेसीज भोव जिवाळ करूंक आमकां साध्य जाता आमकां याजाक जाय सांजू अमरी वियांनी म्हणटा एक व्हडलें कूड आसा आनी ह्या कुडांत भांगार जमो करून दवरला म्हळ्यार तें कितें फायदो कोण एकल्याची ताची सावी उक्ते काडन घर बागेल काडन उक्ते करना जाल्यार तें कितें फायदो तशेंच देवाचें मिस्तेर आनी जेजूचें मरण आनी जिवनपण येदो व्हडले मिस्तेर आसात पूण तो आमकां कितें फायदो आमकां तें मेळनात जाल्यार आनी तें मेळचें आमकां ह्या जाका मारिफात जावं येवकरिस्तांत जावं पविस्नानांत जावं कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आनी इतर सक्रामेंतांत ते आमकां ह्या जाका मारीक मेळटात जेजूच्या तो पास्कांचो मिस्तेर आनी ताचो अर्थ आनी ताचे फायदो परिणाम आमकां ह्या जाका मारिफात मेळटा देखून आमकां ह्या जाग जाय मोगाच्यानो आज ह्या बऱ्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना नव्या ह्या जाका उल्हासीत आसतना फुडल्या दिसांनी ह्या जाका पासत आज आनी फुडल्या दिसांनी तांकां सांगात दिवन तांचे खातीर मागोवंक तांकां आदार दिवंक तांकां तिदवंक गरज पडल्यार तिदवंक मोगान तिदवंक भावान भावाक आवय बापायनी भुरग्यांक तिदवंक सारकी वाट चुकली जाल्यार तांकां सारके वाटेक हाडूंक तुमी प्रयत्न करीचय कित्याक आमी याजाक पडटा मस्तपटी आनी पडचे अवकाश जाय पुरते आसात आनी एकूडास दवरीचय याजाक एकसुरे जियेतात साबार फिरगजांनी एक एकलेच जियेतात मस्तपटी तांकां जिवितांत संभ्रम ना फेस्ता वेळार पास्का फेस्ता वेळार
नातालां फेस्ता वेळार ते इगर्जेंत आसतात. लोक सकट मीस जाताच घरा येता, पूण पाद्राप इगर्जेंत एकलोत आसता. एक सुरपण मस्त तोसता आमच्या ह्या जागांक एक एकले आसतना. थोड्या फिर गजांनी सहाय्यक आसात, इतर जाण आसात, पूण असल्या एक सुरपणांत थोड्या फिर गजांनी आमचे लोक कुमो करतात. पाद्रापा सांजेसो इल्लोसो सांगात दिवन थोडे पटी काही पयसली विंगड एक सूर्य स्वाते ते येवन राती रावतात. एकले दोग जाण तरणाटे येवन पाद्रापा सांगात दिवन धैर्य दिवन रावतात. अशें असलो भावपण असो मोगी दाखय जाय. आनी कोरोनाच्या वेळार आमच्या लोकांनी बरें काम केल्लें आसा. पाद्रापा थोडे पटी वरवीं मेळनासल्या वेळार लोकांनीच जेवण रांदून हाडून दिल्लें आसा. कित्याक दुसरी वरवीं मेळनासलें आपल्या घरा आसलेलें रांदून हाडिल्लें. हांव खंडीत हें विसरना. थोड्यांनी रांदून दिलां ह्या वरवीं हाडिल्ल्या. अशें आमच्या लोकांक निजावन ह्या जागाचो मोग आसा. तुमचे कडेन एक विनंती करची, ह्या जागा विशयांत घरांनी टिका करचें, पाड उलोवचें, तें कोणी उलयतना ताका थंयसर एक रावोवंक एक विलावारी करी जाय. कित्याक म्हळ्यार धाकटीं भुरगीं आयकतीत जाल्यार व्हडांनी उलयल्लें ती खंडीत जावन ह्या जाग जावंक मोन करिना. आनी ह्या जाग करूंक मोन करिना जाल्यार आमकां ह्या जाग मेळना. आमकां ह्या जाग धाडा, तरणाटे धाडा म्हळ्यार कोणायकी मोन जायना. अरे हांवें वचून म्हाका मुखार आयकोंक मेळचें हेंच जाल्यार हांवें कित्याक जाय जें म्हणलें आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक मती घेता. देखून तें आडावन उलयतल्यांक आळे ते कशें चिंतून उलोवचें बरें हें आमकां गरजेचें न्हय म्हणून सांगून तिदविलें जाल्यार उलोवणें थंयच बंद करची शाती आमकां आसा. देखून हें सकड आमच्या दियेसेजान देव परजेक देवाच्या नांवान सांगाता हाडूंक आमी कितें करता तें सकट देवाक मान वतलें जावं म्हूण सांगून तुमचो समेस्तांचो उपकार पडून प्रत्येक जावन हांगाच्या विगारांचो. आतां मेलवेन नोरोना हांगाची ताच्या सांगाता वावुरलेली विगार वार फादर ओनील आनी सर ह्या जागांचो धार्मीक भयणींचो गोळी परिशदेचो आनी आदार दिल्ल्या समेस्तांचो एकाच उतरान उगडास करून उपकार बावडटा. कित्याक व्हडली जबाबदारी ही गायन मंडळीचो वेदी सेवकांचो खंडीत जावन उडास विसरूंक जायना. ती तांचें काम करतात, आयकतना मागतना बरें जाता, पूण मस्तुतराचे अभ्यास करते आसात. तांचोय उगडास काण तुमकां समेस्तांक तुजो उपकार बावडून प्रत्येक जावन हांगासल्या आमच्या सर ह्या जागांचो धार्मीक आनी दियेसेचो समेस्त ह्या जागांचो. कित्याक आमी सांगत आसलेंच एक वर्तें भाग समयाचें हें देणें तुमकां समेस्तांक उपकार बावड अखेर करता. शाबास तुमकां नव्या ह्या जागानो उपकार बावडता तुमचो मालगाड्यानो आनी समेस्तान. आमी सेवक्याच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूंक हांव विनंती करता आमच्या विगारचेर बापा लागीं. तायकन उबी रावात. समयाच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. आमच्या दियेसेक 5 जण नवे याजक फावो केल्यात, ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिल्यात आनी ह्या संभ्रमाचो आनी एक वांटो जेवणाचेर देवाचो आशिर्वादात आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमकां दिसपरतें राखताय, सांबाळताय, दिसपरतो ग्रास तूं आमकां दिताय. आमचो दिसपरतो ग्रास चडच्याक आमच्या हाता पांयाक बरी भलायकी दिताय, आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय. सुर्याचें वत, मोडाचो पावस, धरणीचो ईट दिवन तूं आमकां सांबाळताय. तुज्या सर बऱ्या देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आसतना आज आमच्या दियेसेक लाभलेल्या ह्या 5 जाणां याजकांक ह्या जागा पासून आमी तुका दिन वाचता. ह्या संदर्भी आतां आमी जेवंकेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. हें जेवण जायत्यांच्या मिनातेन जायत्यांच्या वावरा वरवीं तयार जालां. हें जेवण आमच्या कुडीक बरी भलायकी दिवं, मुखल्या दिसांनी वावर करूंक आमकां सुडसुडाय दिवं आनी अशें आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तुजो आदार त्या मुखार तूं आमकां लाभय. हें मागणें आमी तुका करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. आतां निर्गमन गीत जाताना ह्या जागांनी साक्रिस्तीक वेचें. एक घडी बरोबरशा म्हाका जबाबदारी थोड्यो कडयो आसात हांगासर. आतां निर्गमन गीत जाल्ल्यान तुमकां थंड पिवन आनी केक हांगासर दितात. आयका, तुमी कोणूय उठचे न्ही. थंड पिवन आनी केक घेवन आयलेल्या नव्या याजकांच्या सैऱ्यांनी सीदा इस्कलाच्या वयल्या हॉलाक वयचें. आयिल्ल्या नव्या याजकाच्या सर सैन्यांनी नव्या इस्कलाच्या हॉलाक वयचें. थंयसर तुमकां जेवणाची मांडावळ केल्या. तशेंच याजकांक खंयसर मिसा भायर सरल्या त्या सुवातेर जेवणाची मांडावळ केल्या. सर याजकांनी थंयसर जेवणाक वयचें. खंयसर मिसाक आमी भायर सरल्या थंयसर.
बाप मरविनाच्या कुटुंबाच्यांनी सैरेदारांनी फिरगसगारांनी हांगास मंटपान रावचें हांगासर मोठें उल्हासूचें कार्य बाप मरविनाक हांगासर आसतलें उपरांत बाप मरविनाच्या कुटुंबाच्यांक सैरेदारांक इश्टमित्रांक सगळ्यांक हांगासर मंटपांत जेवण आसतलें हें मतीन दवरचें फादर मोविन लोबो ಇವರ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನೆಂಟಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ आता उभी रावया निमाणे गीत आम्ही गावचे त्याच्या उपरांत कॅटरिंगाच्यांनी सर्व करचे कॅटरिंगाच्यांनी कोल्ड ड्रिंक्स आणि ज्यूस सर्व करचे Yes, you can do. ऐका तुम्ही थंड पिवान स्वीकार करचे तशेंच केक स्वीकार करची मरविनाच्या सैऱ्यांनी सगळ्यांनी मटवांत रावचें आनी उरलेल्या नव्या याजकाच्या कुटुंबाच्यांनी सैरेदेऱ्यांनी तुम्ही सर्वांनी थंयसर इस्कॉलाच्या मळयेच्या हॉलांत थंयसर दवरलेलें जेवण स्वीकार करून उपरांत तुम्ही तुमच्या गांवा पाठीवेचें सर्व याजकांक भायर सरले कडेन थंयसर मिसाक भायर सरले कडेन थंयसर जेवणाची मांडावळ आसा थंयसरच वॉशरूमाची मांडावळ आसा सर्व याजकांनी थंयसर जेवण स्वीकार करून संतोशान वयचें तशेंच मरविनाच्या सर सैरेदाऱ्यांनी खंयसर बसल्या थंयसर बसचें आनी